साळगाव गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांटाचे विस्तारीकरण करपाचो प्लान रद्द करात म्हूण कळंगूटचो आदलो आमदार आग्नेल फर्नांडीस आनी जीपीसीसीचो जनरल सेक्रेटरी यतीश नायकान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक निवेदन दिलां। साळगाव, कळंगूट, पियण, कांदोळे आनी लागसारच्या लोकांक प्लांटाचें विस्तारीकरण जाल्लें नाका, तांचे मागणेचो विचार करचो अशें निवेदनांत नमूद केलां। आदलो मुख्यमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकारान प्लांट उबारतना हो प्लांट फक्त साळगांव आनी कळंगूट मतदारसंघा खातीरूच म्हूण स्पश्ट केल्लें। उत्तर गोंयचो कोयर ह्या प्लांटात येवचो ना म्हूण ताणें सांगिल्लें। पर्रीकाराच्या उतराचो मान दवरचो अशें निवेदनांत नमूद केलां। प्लांटाच्या विस्ताराक लोकांनी जाहीर सभेंतल्यान विरोध दाखयला। प्लांटाक लागून येवपी वासाक, गार्बेजीच्या ट्रकांतल्यान पडपी हळशिकेक लागून लोक विटल्यात, तेन्ना लोकांचो विचार करून 100 टनांच्या कॅपॅसिटीच्या गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांटाक 250 टनांचो करूं नाकात म्हूण आग्नेल फर्नांडीस आनी यतीश नायकान मागलां। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।